नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पर्यटकांक मारबडे प्रकरणा उपरांत रातचे बेगीन बंद करपाचे फर्मान काडिल्ले ते आतां फाटी. शेक खंय राती उसरा 1 मेरेन उक्ते दवरूंक मेळटले. दर्यादेगाचेर पुलीस सुरक्षा. पुलीस खाते आनी शेकवाल्यांच्या बसकेन खंय हो निर्णय जालो. गोयचे टुरिझम सांबाळूंक सगळ्या खात्यांनी एकठांय वावुरचे पडटले, मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. मंगळारा मुख्यमंत्र्याच्या यजमानकेंत गोवा पर्यटन मंडळाची खासा बसका जाली. इन्व्हेस्टरांक परवानगी घेवपाक वेळ लागता ते फास्ट फॉरवर्ड करपाचेर चर्चा जाली म्हूण TTAGचो अध्यक्ष उलयलो. ते वटेन GTDCन खंय सरकाराक अंदू 45 लाखाचो डिव्हिडंड दिला. मंगळारा मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान गोंय पर्यटन मंडळाची बसका जाली. सुत्रां सांगता ते प्रमाण जायते विशय चर्चेक आयले. सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण हणजुणे वागातोर सनबर्न जाताले त्या जाग्यार 1.5 लाख चौखण मीटर जाग्यार प्लग अँड प्ले एंटरटेनमेंट झोन करपा विशयी चर्चा जाली. परशुराम म्युझियम, निर्भया फंड, दोना पावल ते वास्को दा गामा रोपवे, बेतूल किटोल हांगा व्हडलो ओशोनोरियम अशे 1,500 कोटीचे 8 प्रकल्पांचे प्रस्ताव केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाक धाडल्या. ते विशीं मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करून फंड हाडचे म्हणून चर्चा जाली. पर्यटना खातीर नवे एकत्रीत कायदे करपाचेरूय चर्चा जाली. होमस्टे खातीर नाबार्डा कडच्यान रिणाची येवजण करपाचेर चर्चा जाली. आणि जंय डिपार्टमेंटली वी नीड टू हॅव इंटरवेंशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ते आमी सजेस्ट केल्ले आसा. कित्याक शेवटी टुरिझम एक डिपार्टमेंट, बट टुरिझम इंडस्ट्री इज अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी. मागीर ते कुत्रे आनी गोरवां हाजेर आसूं, दर्यादेगेक आसूं, ना जाल्यार रस्त्यार थोडी गार्बेजाचे इश्यूज आसूं, हे जे एक एक जे टावट्साचो विशय आसूं, हे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट्साक कन्सर्न आसा. आनी ताजे खातीर वी हॅव आस्क्ड फॉर हिम टू कॉल फॉर अ मिटींग विथ द चीफ सेक्रेटरी फर्स्ट and then do a presentation of the action to be taken with the chief minister to be presented. 2022-23 डिव्हिडंड आमी दिलो मोर दॅन 45 लॅक्स. मागीर 23-24 आमी आज हँड ओवर केलो आनी मुख्यमंत्र्यान. आनी म्हाका दिसता कितें की 3 कॉन्सिक्युटीव इयर्सांक आमी दिवपाक पॉसिबल जातलें, कित्याक ह्या वर्साचे 9 म्हयन्याचे रिजल्ट्स पळय आसा ते फायनान्शियल रिजल्ट्स सामके पॉझिटिव्ह आसा. When we right now a lot of event organizers and all have to get pollution from permissions from many departments, 5 to 6, and it takes around 40 days to get this permission. So what is discussed is how to simplify that procedure. आज मंत्रालयान गोंय पर्यटन मंडळाची 5वी बसका जाली. ह्या बसकेंत पर्यटनाक कशें बळगे दिवप हेजेर वेगवेगळे निर्णय जाले. तितूंतलोच एक निर्णय म्हणल्यार जे टॅक्सी सर्वीस आसा, जे एअरपोर्ट जावं क्रूज टर्मिनल जावं रेल्वे स्टेशन हांगासर तेंच्यांनी नियंत्रीत जे फेर्स आसतले ते कशे घेवपाचे हे डिसायड जाला. तशेंच जे रेंट कॅब आसा तेजेर खर नेम जावचे अशें ह्या बसकेंत थारायलां. ल्हान राज्यान येवपी टुरिस्टांचो आंकडो हेर देशाच्या आंकड्या बरोबर कंपेर करप बरोबर न्ही, मंत्री रोहन खंवटे उलयला. चीनाचे एके संघटनेन चुकीचो आंकडो दिलो आनी इन्फ्लुएन्सरांनी विशय लावन धरलो. मात डिसेंबर 2023च्या तुळेंत 2024 खंय आंकडो बरेपैकी वाडला. लायटीच्या खांब्यावयले केबल सद्या काडचे न्ही म्हूण खंय खात्याक सांगला. टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोवायडरांक खंय थोडे दीस दिवन पळोवचे. Secondly, as a state, we are being compared to a country. As a state, we have our own restrictions to open sky policies, we have our own restrictions to seat entitlement, we have our own restrictions for the type of things that we need to connect with. At the same time, we cannot be compared with the footfalls of a country like Sri Lanka, Thailand, Vietnam, which have been talking about tourism in a different perspective. In terms of social media influence, it was a situation in the last quarter of the year which caught up and suddenly the attack came on in Goa. So when we started talking about the footfalls and the numbers, the confusion was, as we knew from the stakeholders that the business is very comfortable, we still didn't know that why this particular suddenly unverified data came in the picture from China Economic Information Center. The whole thing dissipated into various social media influencers, and they always say that any propaganda is a good propaganda. And Goa is a place where anybody using it sometimes can find himself increase his own TRP. He has shared about a year-on-year growth at 21% compared to previous year.
He has shared a December to December growth which has been quite impressive in terms of 54% increase in the number of tourists between December 2023 and December 2024 comparison. मजगती लायटीच्या खांब्यावयले केबल काडून उडोवचे न्ही लोकांक त्रास जाता म्हूण वीज खात्याक सांगला IT मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. ताचे खातीर हांवें आमच्या सेक्रेटरीक सांगला, चीफ सेक्रेटरी कडेन उलोवन पावर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी तांच्या हांगा आपय क्लॅरिफाय कर. एट द सेम टायम action has to be taken on the people if they are not putting their act together and putting the data and saying बाबा आमची केबल इतले आसा आमी इतले फीज पे केल्या जाल्यार वी आर एबल टू एन्श्युअर दॅट द सिस्टम इज रायट एंड डेटा इज रायट. जी एक्झाम आसता कोणाची तरी थंय ई-कॉमर्साक आसता, बाकीचे आपले जॉबा धंदो घरांतल्यान करता, बाकीचे ऑनलायन आसता, कितल्योश्योच गजाली आसता बट टेक्नॉलॉजी रन्स. दॅट इज वाय वी हॅड नॉट कट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नव्या शैक्षणिक धोरणाखाला उत्तर आणि दक्षिण ह्या दोनूय जिल्ह्यांत 2 क्लस्टर विद्यापीठांची स्थापणूक करतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घोषणा केल्या. या 2 विद्यापीठां सयत गोंय विद्यापीठ आसा तशें उरतले अशें मुख्यमंत्री उलयलो. तशेंच नोकर भरती आयोगाची एकेच फावट 10,000 विद्यार्थ्यांक परीक्षा दिवपाक मेळटली अशी सुविधा तयार करपाचो यत्न चालू आसा अशें मुख्यमंत्री उलयता. गोयच्या बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी आदलो आमदार दामू नायकाक मेळपाची शक्यता आहे. प्रदेशाध्यक्षा खातीर दामू नायक आनी नरेंद्र सावयकाराच्या नावाची चर्चा आसा. चड करून 17 जानेराक घोषणा जातली, मात अजून पक्षाकडच्यान अधिकृत माहिती मेळिल्ली ना. काँग्रेसीचो प्रभारी माणिकराव ठाकरे आनी निंबाळकरा बरोबर काँग्रेसवाल्यांची बसका सध्या राजकीय मळार चर्चेचो विषय जाला. प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकराचेर बेजार म्हूण आमदारा सयत कांय ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांची कूस म्हणून चर्चा. फक्त आमदार काल्लूस पावलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आनी एल्टन खंय फॉरेनांत. काँग्रेस फुडाऱ्यांची एक रजावा. काँग्रेसीची बसका सध्या गोंयच्या चर्चेचो विषय ठरला. पक्षाचे 3 आमदार उरल्यात. तातूंतलो बसकेंत एकलोच कार्लूस पावलो. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे आनी निंबाळकर खंय बसकेक आशिल्ली. मात आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार तुलियो धरून मोठ्या पदाधिकाऱ्यांची खंय कूस. प्रुडंटान हे विशीं काँग्रेसवाल्यांक गाठले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाक विचारल्यार तो म्हणटा आपूण देशाभायर आसा. देशाभायर आशिल्ल्यांक खंय बसकेक हजर रावप शक्य नासलें. केपेंचो आमदार एल्टन एबसेंटाच्या लिस्टांत. ताका विचारल्यार तोय खंय फॉरेनाक. आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा तो खंय माणिकरावाक सकाळींच मेळिल्लो. सांजे प्रिलीम एग्जामीचें काम आशिल्ल्यान खंय ताका बसकेक हजर रावप शक्य जालें ना. तुलियो डिसोजा खंय बिजी आशिल्लो. मजगती सुनील कौटणकार म्हणटा आपलो पाय मुरगळ्ळो, वचूंक पावलो ना. दरेक काँग्रेसवालो एक रजाव दितात. मात सुत्रां सांगता ते प्रमाण प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकराचेर चडशे जाण पिकार आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्ये 70 भूमिका देवळान 2 ग्रुपांमदीं वाद. पर्येच्या गांवकार समाजाच्या लोकांनी देवळान गर्दी केली. आमचे अधिकार आमकां दियात म्हूण गांवकारांची मागणी. मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स घालून परिस्थिती नियंत्रणात हाडूंक यत्न. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न. मंगेशी देवळा लागीं बसपी पसरकारांनी कोणे तरी मंगळसूत्र मारले म्हूण बोवाळ. पुलिसांकडे वाद घालून पुलिसाच्या खंय आंगार गेले. ताच्या उपरांत रानांत पळय. माड्डोळ पुलिसांनी कांय जाणांक ताब्यांत घेतल्यात. मंगळसूत्र मारिल्ल्याची अजून कोणे कागाळ केल्ले ना म्हूण पुलिसांची माहिती. पुलीस तपास चालू आसा. आमी आसात सध्या मंगेशी आणि काल राती हांगासर एक घटना घडली अशी की जवळ जवळ 40च्या वयर एक टोळी मध्य प्रदेशाच्यान गोंया आयले आणि ते सध्या सगळे गोंयभर ते जे रुद्राक्ष आसा ते विकूंक ते खंय खंय बसतात. त्याच प्रमाणे ते हांगा मंगेशी जेन्ना हो ट्युरिस्ट स्पॉट आसा हांगासर ओपन प्लेसीर ते राती बसलेले आणि हे बसले कित्याक काय म्हणून विचारपूस करपाक जे म्हादोळीचे पुलीस हांगासर आयले तेन्ना ते पुलिसांक धुकलून तितूंतले 4 जाण कितें आहा ते पळयले आसा. रातीच्यान तांकां पुलीस सोदता पण ते खंयच्यान धांवले अजून पत्तो लागोंक ना. पुलिसांनी म्हणलां की अज्ञात अशे लोक जावं समज जर कोणाक दिसले जावं खंय बेतोड्याक जावं खंय तेंच्या घरा कडेन लागीं जाल्यार त्वरीत पुलिसांक कळीत करचें म्हणून. कारण हे मध्य प्रदेशान येयल्या हे खंयच्या इंटेन्शनान येयल्या हें कळना. तितूंतले फक्त तेंची जी बायलां बिलां कोण आशिल्ली तेंच्या वांगडा तांकां सध्या पुलिसांनी ताब्यांत घेतलेले आसा आणि तांकां अजुनूय मार्दोळ पुलीस जे 4 जाण कोण धांवल्या तांकां तेंच्या शोधान मार्दोळ पुलीस आसा.
मार्दोळच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. उसगांव पंचायतीच्या सचिवा आड विनयभंगाची कागाळ. सचिवान खंय 22 वर्साच्या चलयेक फील्ड जॉबार घेवन उपरांत आपल्या कॅबिनात बसयली. फिक्स करता म्हणून सांगून खंय पणजे वेली गाडयेन आंगांक हात घातलो. अश्लील मेसेजी केल्यो म्हूण आतां चलयेन पंचायत डायरेक्टर, BDO आनी पुलिशेक कागाळ केल्या. सचिव साखळेचो पिडीत चली पर्येची. पंच मनीषा उसगांवकर म्हणटाय न्याय दिवचो. म्हजे कडेन एक चली आयले आनी ताणें म्हाका सांगलें की एक स्कीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपल्या कडेन आयले आनी ताणें सांगलें पंचायतीन काम आसा आनी आपूण अनएम्प्लॉयड सद्या परिस्थिती पळय भुरग्यांची ते ग्रॅज्युएट अनएम्प्लॉयड आशिल्ले ते बाबडे काम मेळटा म्हणून ते पंचायतीन गेले. पंचायतीन ताजे कडेन काम करता करता थंयच्या पंचायतीच्या सेक्रेटरीन आपल्या म्हऱ्यान ताका टेबल घाले बसोवन दिले. ताका फुलयलें तूं बरें काम करता तुका फिक्स करता म्हणून. स्लोली ताका मेसेजी करपाक लागलो, ताका व्हिडिओ कॉल करपाक लागलो, ताका हॅरेस करपाक लागलो आनी ताका पणजे डायरेक्टर पंचायत ऑफिसान व्हरता म्हणून सांगलें आनी टच करपाक लागलो. ताणें हें कंटाळून घरा कडेन गेलें आनी पाड पडपाक जॉब नाका अशें चिंतलें ताणें. मागीर ताणें चिंतलें आपूण जर उगी रावत बाकीच्यांकूय हें अशेंच करतलें म्हणून ताणें म्हजे कडेन हेल्प मागलो आनी आज आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत BDO आनी पोलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्या. आनी हांव सरकाराक सांगता तुमी पळय जें म्हणटात बेटी बचाव बेटी पढाव ही दशा जाल्या उसगांव आतां गोंयची. मॅडम हो कितली एज आसतली हो सचिव आहा तेजी? म्हाका दिसता सेक्रेटरी आसा तो जाणटो आसा, रिटायर बीन जावपाचो आसतलो. ते चली 22 वर्सांचे. ते बाबडे ग्रॅज्युएट जावन खंय जॉब मेळटा परिस्थिती पळय. तांकां कित्याक लागून जॉबाक घेतलेली तेणें? तांकां कितें सांगलें खंय ते कोण तरी खंय स्कीन स्पेशलिस्ट आयले ते बाबडे लायब्ररीन बशिल्ले खंय ताका येवन म्हणपाक खंय हांगा एक जॉब आसा पंचायतीन म्हणपाक. आतां पंचायतीन जॉब म्हणटा ते आशेन आयले आज ना फाल्यां फिक्स जातले. तांकां सांगलें खंय रिअसेसमेंट करतात म्हणून फिल्डार वचून काम करपाचें. ते आयले ते फिल्डारूय गेले. म्हाका एक सांगा कशें पळय पंचायत सचिव आसा ते काय सर्वे हातून ना, ते BA ग्रॅज्युएट काम मेळटा पोटाक मेळटा म्हणून ते बाबडे गेले. ताणें वचून फिल्डार काम केलें. हळू ताका कॅबिनान हाडून म्हऱ्यान बसयलें. आनी पगार बीन कशें कितें दिताले तांकां? खंय पगार सांगलो खंय 15,000 चेक काडटना काडलो खंय 24,000 आनी 9,000 रिटर्न घेतले म्हणटा ते म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना पंचायतीचो कारभार. हांव कितें म्हणटा हे सचिवान जर ताका घेतला जाल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचें परमिशन घेतलां, BDOचें तुमी परमिशन घेतलां. अशी जर तुमी चलयो हाडटा आनी आज त्या पंचायतीन खंय ते चली ताका जाय ते दिना सर हाका सेक्रेटरीक म्हणटा ते दुसरो स्टाफ घेतलो. हें कितें चलता? स्वताचें घर ही पंचायत तुमचें स्वताचें घर. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनी ताणें त्या चलयेन कंप्लेन केला, BDOकूय कॉपी दिल्या आनी आतां ताणें फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन. 24वो लोकोत्सव 17 ते 26 जानेर मजगती जातलो. 20 राज्यां वांटेकार जावपाची. 600 कलाकारांचो खंय आस्पाव आसतलो. गोंयचे 20 पंगड वांटेकार जावपाचे म्हूण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. 25 तारखेर खंय राज्य आनी युवा सृजन पुरस्काराचें वितरण. अभिनेतो महेश कोठारी मुखेल सयरो. 17 तारीख ते 26 तारीख लोकोत्सवाचे मोठे उमेदीन जे लोक पळयतात तो लोकोत्सव 17 तारखेक बरोबर 6:30 वरांचेर ताचें उद्घाटन जातलें. लोकोत्सवाक एकंदरीत जवळ जवळ 20 राज्यांचे आर्टिस्ट आनी आर्टिजन्स, हँडिक्राफ्ट्स हे सगळे आपापली कलाकृती जी आसात खास करून आपल्या हातांनी विणलेली. त्याच प्रमाणे ह्या लोकोत्सवाक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि गोवा ह्या राज्यांतले विविध आपले कुझीन जे आसा, आपले खाण पिणे जे आसा ताजे वेगळे पदार्थ सुद्दां आसतले. हो जो एकंदरीत लोकोत्सव जो आसा त्या लोकोत्सवाक वट्ट 600 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो प्रत्येक राज्यांचो जो फोक फॉर्म जो आसा तो प्रेजेंट करतले. गोंयचे वट्ट 20 जे पंगड जे आसात त्या ह्या 10 दिसां भितर आपली कला परफॉर्म करतले आनी 25 जानेवारीक गोवा स्टेट अवॉर्ड्स आनी युवा सृजन पुरस्कार परत कला अकादमीच्या मुख्य ऑडिटोरियम भितर आमी करतले. नामणेचो एक प्रख्यात मराठी फिल्मांतलो दिग्दर्शक ते म्हणजे एक्टर महेश कोठारे हो ह्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आसतले, इन्क्लुडींग गोंयचो मुख्यमंत्री आणि बाकीचे सगळे आमचे ऑफिशियल्स अधिकारी धरून.
माशेलान मंगळसूत्र मारपी राजेश मापारीक फोणे JMFC कोर्टान ख्यास्त फरमायल्या. आरोपी राजेशाक 48 दिसाची सादी बंदखण फरमायल्या. फाटल्या 17 नोव्हेंबराक राजेशान एके बायलेच्या गळ्यातले 1.5 लाखाचे मंगळसूत्र मारिल्ले. पुलिसांनी उपरांत तांकां मंगळसूत्रा सयत धरिल्लो. मार्दोळ पुलीस स्टेशनार जी फाटल्या फावटी नोव्हेंबरान एक सांतिस्ती हांगासर मंगळसूत्र स्नॅचिंग जाल्लें आनी जवळ जवळ 17 तारखेक 17 नोव्हेंबरा ही स्नॅचिंग जाल्लें आनी त्या उपरांत जो आरोपी आहा ताका 21 तारखेक मार्दोळ पुलिसांनी धरलेलो आनी हे सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करून ताका कस्टडी जाल्ली आनी ती खंय तरी काल बरी कामगिरी पुलिसांची बरें इन्व्हेस्टिगेशन करून तें मंगळसूत्रय तांकां हातीन मेळयलें आनी काल जे आहा जो मापारी ताका कन्विक्ट जाल्या ही केस आनी ताका 48 दीस ज्युडिशियल कस्टडी तशेंच 500 रुपया जुर्माना अशें म्हणून तांकां भरचे पडलेले आसा. After collective efforts of staff of Mardol Police Station, Rajesh Mapari was arrested on 26 November 2024 and placed under police custody. Stolen property, that is gold Mangalsutra, was also recovered from the accused. He was remanded to judicial custody on 30th November 2024. After completion of investigation, case was charge sheeted by PSI Roshan Martin on 12 December 2024. Yesterday on 13th January 2025, he accused plead guilty for his offence and he was convicted by Honorable JMFC Fonda to undergo sentence of 48 days along with fine. मार्दोळच्यान रोडेडा खातीर विवेक प्रभू. कोंबड्यांच्या इंटरस्टेट धंद्याचो वाद मुख्यमंत्र्यामेरेन पावलो. महाराष्ट्रांतल्यान चंदगडचो आमदार शिवाजी पाटील इशू घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळा. गोंयचे धंदेकार खंय कोल्हापूरच्या सप्लायरांक पिट्टात. महाराष्ट्रांतल्यो कोंबड्यो हायजिनीक न्ही म्हणून कागाळूय केल्ली. मुख्यमंत्र्यान गोंय आनी महाराष्ट्राच्या ब्रॉयलर्स सप्लायांची बसका घेवन विशय तडीक लावपाचें उतर दिलां. आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड मतदारसंघातून जे पोल्ट्रीच्या गाड्या येतात त्या गाड्यासंदर्भात थोडंसं काहीतरी आपल्याला सहकार्य करावं. तर आमच्याकडे पोल्ट्रीचे प्रचंड असे उद्योगधंदे आहेत आणि 25-30 वर्षापासून कायमस्वरूपी आपल्या गोव्यातल्या जनतेची एक त्यांचं नातं जुळलेलं आहे. आणि आज महाराष्ट्रामध्ये भाजप सरकार आहे, आज गोव्यात भाजप सरकार आहे आणि त्यामुळे आमची ही मदत जनतेला याचा लाभ व्हावा या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री साहेबांनी अतिशय मनोपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करेन की त्यांनी सांगितलं की समोरासमोर आमचे गोवा पोल्ट्री असोसिएशनचे जे मालक संघटना असेल आणि तुमची घेऊन एकत्र आपण बैठक घेऊन आपण मार्ग मोकळी करूया असे सांगितले. जो गोव्याचे कायदे कानून आमच्या पोल्ट्रीधारकांना मान्य करून त्यांच्या नियमानुसार आपल्या गाडीचे काय व्यवस्था असते, गाडी अडचण ते आपण कुठल्याही तुमच्या शट्टीचा भंग होता कामा नये या हिशोबाने त्यांनी मला सांगितलं आणि आम्ही व्यवस्थित पालन करू. गोवा पोल्ट्री असोसिएशन आणि महाराष्ट्र पोल्ट्री असोसिएशन जे आमच्या जिल्ह्याचे असतील त्यांच्या दोन्ही बैठकीमधून काहीतरी मेन ते विषय असा होता की बाबा चिकन आपण भागातून येते खरं तिचं कचरा विल्हेवाट कशी लावायची त्या संदर्भात महत्त्वाचं पाऊल आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी निर्णय घेतील आणि तो निर्णय असेल तो आम्हाला मान्य असेल. मुरगांवा कोळसो खंय आनीक वाडचो ना आमदार संकल्प उलयला. कॅम्पिंग आसा ताचे वयर कोळसो जावचो ना वेल्यान प्रदूषण बऱ्यापैकी कंट्रोल करूंक खंय यत्न चल्ल्यात. मुरगांवा हुमकळिल्ले प्रकल्प जाग्यार घालूंक कामां फास्ट ट्रॅक करूंक मुख्यमंत्र्याचे निर्देश. सगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्या सयत आमदाराच्या हजेरेन मुख्यमंत्र्यान बसका घेतली. जो कॅपिंग दिल्लो आसा गव्हर्मेंटाक तेज्या वयर 1 टन सुद्दां कोल इम्पोर्ट वाडपाचो ना. हे तुमकां लोकांक मुरगांवच्या लोकांक एश्युरन्स दिता कित्याक अशें कांयच जावपाचें ना. आसा तितलोच कोल जातलो जाल्यार आमी तो कमी करपाक लागून ट्राय करतलो. होय म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनीकूय कमी करपाचो बट वाडोवपाचो हांव लोकांक उतार दिता. केन्ना 1 टन सुद्दां हो कोल थंयसर कोल्ड हँडलिंग म्हणटा तो वाडपाचो ना. आयज मुद्दम सांगपाक सोदता काल एक मिटींग जाली आमची जी चेअर आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी चेअर केलेली अलॉंग विथ मी एज अ लोकल MLA ऑफ मुरगांव गोवा. आणि जी मिटींग असलेली ती ओनली ऑन द डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जे आमचे मुरगांव गोवा पेंडींग आसा जे आमी प्रपोज केलेले आनी जे वाटचालीक आसा सो ते कशे स्पीडअप करपाचे फास्ट ट्रॅकाचेर कशें घालपाचे ताज्या लागून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान ही काल मिटींग आपयली ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. सगळे डिपार्टमेंटाचे हेड आसलेले काल तेजे भितर मेजर जो आमचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आसा
तो आमचो 20 बेडेड हॉस्पिटल जे सगळ्याक जावचें म्हणून हांव कंटिन्यूअस फॉलोअप करता. सो ते लँडाक लागून तो इशू पेंडींग आसलेलो. सो CMन काल इंस्ट्रक्शन दिल्लेले आसा. इट शूड बी टेकन ऑन द फास्ट ट्रॅक अँड विदीन अदर 3 months तेजें फावंडेशन जावचें म्हणून. त्याच प्रमाणे हॉस्पिटलचे हेजे प्रमाणे आमचो PWD जे उदकाचो इशू लोकांक हांगा स्पेशली सड्याचेर खूब जाणांक इफेक्ट जाता. त्याच प्रमाणे आमचे मुर्मो गोवा फोर्ट जो आसा तेजो ऑलरेडी आमकां जी वाट आसली ती वाट ऑलरेडी मेळिल्ली आसा, दिल्लेली आसा, MPA कडसून घेतलेली आसा आनी ती रिनोवेशन बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जातलें. त्याच प्रमाणे वायस रिगल पॅलस जो आसा तोवूय गव्हर्मेंटाच्या अंडर लिजार घेवपाचो 99 yearsचे हेजेरूय काल डिस्कशन जालें आनी तेवूय म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन जाग्यार पडटले. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.